सगळ्यात पयली पुरस्कार विजेते सगळ्यांचो हांव मनापासून खूप खूप अभिनंदन करता आणि निश्चितच जर पुरस्कारा म्हणजे विजेत्यां कडेन पळयत जाल्यार म्हाका दिसता ह्या वेळार कोण तरी टिका करूं शकचो ना म्हणून हांव परीक्षक जे आसात तांचेय खूप खूप अभिनंदन करता कारण हे पुरस्कार परीक्षकांनी चूज केल्या आणि त्याच पद्दतीन तांकां पुरस्कार फावो जाल्ले आसा। निश्चितरित्या उत्कृष्ट ग्रंथालय पुरस्कार आमच्या आर्ट अँड कल्चर ह्या फावटी दिला। आर्ट अँड कल्चरच्यो वेगवेगळ्यो लायब्ररीज गावात चलता आणि गावात त्यांच्या वतीन आर्ट अँड कल्चरच्या वतीन तांकां ल्हानशी ग्रांट दिता बट तातूंतल्या तितूर आमी म्हणटा की जे खूब बरी लायब्ररी चलयता आपली पदरमोडूय करून चलयता म्हाका खबर आसा कारण आर्ट अँड कल्चरची ग्रांट घेवन लायब्ररी चलोवपाची म्हाका खबर आसा कारण म्हाज्या संस्थेच्या वतीनूय ती चालू आसा अजूनय चालू आसा म्हणजे 25 वर्सां जाली ती चालू आसा। तितल्या तितूर उत्कृष्ट सांस्कृतीक म्हणजे सांस्कृतीकच्या चलण घडणीत गोंय सातत्यान आमी पळयता की आमच्या संस्कृतीचें जतन करपाचें काम हे कलाकारांनी केलां संस्थांनी केलां मागीर त्यो नाट्य संस्था आसूनी संगीत संस्था आसूनी भजन संस्था आसूनी ह्या सगळ्यांनी म्हणजे आमी जेका म्हणटा की पाश्चात्य संस्कृती पासून आमची संस्कृती गोंयची संस्कृती हेजें जतन करपाचें काम सातत्यात ह्या सांस्कृतीक संस्थांनी स्वताची पदरमोड करून केल्लें आसा।